तेंच्यांनी जाता तितले बरे क्वॉलिटीचे गूड मटेरियल यूज करून हो आमचो रोड बरे भशेन करपाचो आनी जाता तितले बेगीन करपाचो. आनी तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे वास्कोचे आमदार दाजी सालकर हांकां की तेंच्यांनी ह्या कामाक फुडाकार घेतलो. तशेंच हांगा मातशें आमच्या वाड्यार एक दोन इश्यू आसा ते म्हटल्यार की हांगा जे सिवेज लायन आसा ती खंय तरी अर्द्यारूच पावलेली आसा. हांव मागता आमच्या MLA कडेन की तेंच्यांनी मातसो फुडाकार घेवन ही आमची जी सिवेज पायपलायन अर्द्यावर आहा ती कंप्लीट खंय तरी करपाची करून घेवपाची. तशेंच हांगा न्हू फक्त आनी नॉन मोनॉन सुद्दां अशीच आमची सिवेज पायपलायनाचो प्रॉब्लम आसा. तो सुद्दां हांव MLA कडेन मागता की तेंच्यांनी मातसो फुडाकार घेवन तें काम कंप्लीट करपाचें. तशेंच आनी एक दुसरो इश्यू म्हटल्यार जो तुमी पळयता एंट्रन्साकच वॉलांतल्या जो ट्रान्सफॉर्मर आसा तो खंय तरी आमकां शिफ्टिंग करपाचो आसा. ऑलरेडी तेची प्रोसेस चालू आसा. आमी प्रोसेस MLAनूय लेटर दिल्लेलें आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान. पूण तरी हांव मागता की हें काम जे शिफ्टिंगाचें आसा तें जाता तितलें बेगीन कंप्लीट जावपाचें. हे 2-3 रोड आमी आमच्या प्रपोजलान पयलींच घाल्ले आसा, म्हणून गव्हर्मेंट सँक्शन करता आसतना सगळे रोड सँक्शन करना, एक पार्ट बाय पार्ट करता. आमी पयलो कदंबा बस स्टँड फूल टार केलो, मागीर स्वतंत्र पार्ट टार केलो, मागीर जे एकदम म्हणजे प्रायोरिटी वायज म्हणजे सामकेच जे खराब जाल्या ते पयलीं करप म्हाका दिसता सरकाराची एक हें आसता. आनी त्या खातीर न्यू वाड्या वयले रस्ते जे 15 वर्सां जावनाशिल्ले ते आमी केले. सो एक फेज वायज अशे खुबशे रस्ते आज आमी घेतल्या आनी म्हाका दिसता ह्या फुडल्या एका वर्सा भितर वास्कोचो असो एकूय रस्तो उरपाना, कदाचित 1-2 उरत जे हॉटमिक्स जावपाना. पूण प्रायोरिटी वायज आमी सगळे रस्ते घेतात, जंय सामकेच खराब आसा ते पयलीं घेतात.